म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, हांव तुमकां सगळ्यांक स्वातंत्र्य दिसाच्यो परबी दितां. देश 78वो स्वातंत्र्य दीस मनोवपाची तयारी करता तें पळोवन म्हाका खूब खोस जाता. ह्या निमतान तिरंगो हुबोवपाचे साक्षी जावप, मागीर तें लाल किल्ल्यार आसूं वा राज्याच्या राजधानीत, सदांच आमच्या काळजाक खूब खोस दिता. 140 कोटी लोकांसयत एकाच वांगडा हो दीस मनोवप हें आमचे खातीर खूब खोशयेचें. जे तरेन आमी वेगवेगळे सण आमच्या कुटुंबा सयत मनयतात, तेच प्रमाण आमी स्वातंत्र्य दीस आनी प्रजासत्ताक दीस आमच्या कुटुंब आनी हेर नागरिकां सयत मनयतात. आमी ह्या इतिहासाच्या साखळेचे दुवे आसात हें जाणून घेवप नम्रतायेचें. राष्ट्र परकी सत्ते खाला आशिल्ले दीस तातूंतल्यान याद जातात. देशभक्त आनी धाडसी आत्म्यांनी अफाट जोखीम घेवन परम त्याग केलो. तांच्या यादीक आमी नमस्कार करतात. तांच्या अविरत श्रमाक लागून भारताचो जीव शेकड्यांनी वर्सां जाल्ल्या न्हिदेंतल्यान जागो जालो. वेगवेगळ्या परंपरांक आनी मुल्यांक व्हड फुडाऱ्यांच्या जायत्या पिळग्यांवरवीं नवी अभिव्यक्ती मेळ्ळी. परंपरेची विविधताय आनी तांची अभिव्यक्ती एकवटीत करपी राष्ट्राचे जनक आनी आमचे फुडारी महात्मा गांधी आशिल्ले. तेच बरोबर सरदार पटेल, नेताजी सुभाषचंद्र बोस आनी बाबासाहेब आंबेडकर, तशेंच भगत सिंग, चंद्रशेखर आझाद आनी हेर जायते व्हड फुडारी आशिल्ले. ही एक देशव्यापी चळवळ आशिल्ली. तातूंत सगळे समाज वांटो घेताले. आदिवासी लोकांमदीं तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, लक्ष्मण नायक आनी फुलो झानो, तशेंच जायत्या जाणांच्या बलिदानाची आतां कदर जावपाक लागल्या. आमी भगवान बिरसा मुंडाची जयंती जनजातीय गौरव दिवस म्हणून मनोवपाक सुरवात केल्या. फुडल्या वर्सा तांच्या 150व्या वाडदिसा राष्ट्रीय पुनर्जागरणांत तांणी दिल्ल्या योगदानाचो आनीक भोवमान करपाची संद मेळटली. म्हज्या प्रिय नागरिकांनो, आयज 14 ऑगस्टाक राष्ट्रांत विभाजन विभिशिका स्मृती दिवस, फाळणीच्या भयंकर घडणुकांचो उगडास करपाचो दीस मनयता. व्हड राष्ट्राची फूट पडली तशें लाखांनी लोकांक जबरदस्तीन स्थलांतरीत करपाचो त्रास सोंसचो पडलो. लाखांनी लोकांचो जीव गेलो. स्वातंत्र्य दिसाच्या एक दीस आदीं आमी त्या उपाट दूख भोगिल्ल्या लोकां वांगडा उबे रावया. आमी संविधानाचें 75वें वर्स मनयतात. नव्यान स्वतंत्र जाल्ल्या राष्ट्राची भोंवडी आडमेळी बगर नाशिल्ली. न्याय, समता, स्वातंत्र्य आनी भावपण ह्या घटनात्मक आदर्शांचेर घटमूट रावून भारताक संवसारीक मळार आपली हक्काची सुवात परतून मेळची अशा मिशनाचेर आमी आसात. अंदू आमच्या देशांत जाल्ल्या सार्वत्रिक वेंचणुकेंत पात्र मतदारांची संख्या सुमार 97 कोटी जाली. हो एक इतिहासीक विक्रम आशिल्लो. मनीस जातीन पळयल्ल्या सगळ्यांत व्हडल्या वेंचणुकेची ही एक देख आशिल्ली. अशी व्हडली कार्यावळ सुटसुटीत आनी निर्दोशपणान चलोवपा खातीर भारतीय वेंचणूक आयोगाक परबी दिवपाक जाय. उश्णतायेक फुडो करून मतदारांक मजत केल्ल्या सगळ्या अधिकाऱ्यांचे आनी सुरक्षा कर्मचाऱ्यांचे हांव उपकार मानतां. इतले व्हडले लोक जेन्ना आपलो मताधिकार वापरतात तेन्ना ते लोकशायेच्या विचारांक गुजपी मत आसता. भारतान वेंचणूक यशस्वी केल्ल्यान संवसारभरांतल्या लोकशायेक शक्तीचें बळगें मेळटा. म्हज्या मोगाळ नागरिकांनो, 2021 ते 2024 मेरेन भारत सगळ्यांत नेटान वाडपी मुखेल अर्थवेवस्थेंत आस्पावता आनी वर्साक सरासरी 8% वाड जाता. हाका लागून लोकांच्या हातांत चड पयशे पडल्यात, तशेंच गरिबी रेशे सकयल रावपी लोकांचो आंकडोय सामकोच उणो जाला. गरिबीचो त्रास सोंसपी लोकांक मजतीचो हात तशेंच तांकां तातूंतल्यान भायर काडपाचे सगळे यत्न सुरू आसात. देखीक
कोविड-19च्या सुरवातीच्या टप्प्यांत सुरू जाल्ली PM गरीब कल्याण अन्न येवजण सुमार 80 कोटी लोकांक फुकट रेशन दिवपाचें काम चालूच दवरता, जाका लागून गरिबींतल्यान भायर सरपी लोक परतून गरिबी रेशेखाला वच्चे ना हाची खात्री जाता. भारत संवसारांतली 5वी व्हड अर्थवेवस्था जाल्या ही सगळ्यां खातीर अभिमानाची गजाल आनी आमी बेगीनूच पयल्या 3 अर्थवेवस्थेमदली एक जावपाचे तयारींत आसात. शेतकार आनी कामगारांच्या अथक कश्टांक लागून नियोजनकार आनी संपत्ती निर्माण करपी लोकांच्या पयसुल्ल्या नदरेन आनी दूरदर्शी फुडारपणाक लागून हें शक्य जालां. शेतकारांनी आमच्या अन्नदात्यान शेतकी उत्पादन अपेक्षे परस चड चालूच उरतलें हाची खात्री केल्या. हाचे वांगडा भारताक शेतकी मळार आत्मनिर्भर करपाक आनी आमच्या लोकांक अन्न पुरवण करपाक तांणी व्हड योगदान दिलां. फाटल्या वर्सांनी मुळाव्या साधन सुविधांक चालना मेळ्ळ्या. रणनीती नियोजन आनी प्रभावी संस्थांनी रस्ते आनी महामार्ग, रेल्वे तशेंच बंदराचें जाळें वाडोवपाक मदत केल्या. फुडाराच्या तंत्रगिन्यानाची व्हड क्षमता मतींत घेवन सरकारान सेमी कंडक्टर आनी कृत्रीम बुध्दिमत्ता अशा विंगड विंगड क्षेत्रांक खरपणान चालना दिल्या. तेच बरोबर स्टार्टअपा खातीर आदर्श पर्यावरण यंत्रणा तयार केल्या जी तांची वाड करपाक चालना दितली. ताका लागून भारत हें गुंतवणूक करपाचें आनिकय आकर्शक थळ जालां. चड पारदर्शकतायेक लागून बँकिंग आनी अर्थीक क्षेत्र खूब कार्यक्षम जालां. ह्या सगळ्या घटकांक लागून फुडले पिळगेक अर्थीक सुदारणा आनी अर्थीक वाड करपाची माची तयार जाल्या, जी भारताक विकसीत राष्ट्रांमदीं व्हरतली. ह्या नेटाच्या पूण समतामय प्रगतींतल्यान भारताक संवसारीक वेवहारांत चड उंचाय मेळ्ळ्या. G20 अध्यक्षपद यशस्वीपणान पुराय जाले उपरांत भारतान ग्लोबल साऊथचो आवाज म्हूण आपली भुमिका घटमूट केल्या. संवसारीक शांतताय आनी समृद्धीची व्याप्ती वाडोवपा खातीर आपली प्रभावी सुवात वापरपाचो भारताचो हेत आसा. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आमच्या संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हांची उतरां आमी याद दवरपाक जाय. तांणी सामकें योग्य सांगिल्लें की आमची राजकीय लोकशाय आमी सामाजीक लोकशायी करपाक जाय. राजकी लोकशाय ताच्या मुळाक सामाजीक लोकशाय ना जाल्यार तिगूंक शकना. राजकीय लोकशायेची स्थिर प्रगती समाजीक लोकशाय घटमूट करपाचे दिकेन जाल्ली प्रगतीची गवाय दिता. आमच्या समाजीक जिणेच्या दर एका आंगांत समावेशाची भावना व्याप्त आसा. आमी आमच्या विविधताय आनी बहुलतायेन एकवटीत राष्ट्र म्हूण एकठांय वतात. समावेशाचें साधन म्हणून सकारात्मक कृती घटमूट करची पडटली. आमच्या सारकिल्ल्या व्हड देशांत जाणवपी समाजीक क्रमवारीचेर आदारीत विसंगती निर्माण करपी प्रवृत्ती न्हयकारच्यो पडटात अशें म्हाका खरपणान दिसता. समाजीक न्याय सरकाराचें मुखेल प्राधान्य आसून अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आनी समाजांतल्या हेर मागाशिल्ल्या वर्गांच्या कल्याणा खातीर ताणें जायते अपूर्व उपक्रम केल्यात. प्रधानमंत्री सामाजीक उत्थान एवं रोजगार आधारीत जनकल्याण म्हळ्यारच PM सुराज देखीक वंचीत समाजांतल्या लोकांक थेट अर्थीक मजत दिवपाचो हेतू आसा. प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान वा PM जन मन हांणी खासा दुर्बळ गटांची म्हळ्यार PVTGची समाजीक आर्थीक परिस्थिती सुदारपा खातीर मोहिमेचें स्वरूप घेतलां. नॅशनल एक्शन फॉर मेकनायज्ड सॅनिटेशन इकोसिस्टीम वा नमस्ते येवजणे वरवीं खंयच्याय नितळसाण कामगाराक गटार आनी सेप्टीक टाकयो निवळ करपाच्या धोक्याच्या कामांत थेट वांटो घेवचो पडचो ना हाची खात्री जातली. शक्य तितल्या व्यापक अर्थान घेतल्यार न्याय ही संज्ञा विंगड विंगड समाजीक घटकांचो आस्पाव करता.
तातूंतल्यान 2 गजालींचेर खासा भर दिवपाक सोदतां. ते म्हळ्यार लैंगीक न्याय आनी हवामान न्याय. आमच्या समाजांत बायलांक फकत समान न्हय तर समानते परसय चड मानतात. पूण पारंपारीक पूर्वग्रहांचोय तांकां त्रास जाला. पूण सरकारान बायलांचें कल्याण आनी बायलां सशक्तीकरणाक तितलेंच म्हत्व दिलां हें लक्षांत घेवन म्हाका खोस जाता. हे खातीर अर्थसंकल्पीय आदार फाटल्या दशकांत तिप्पट परस चड वाडला. कामगार बळांत तांचो वांटो वाडला. ह्या मळार सगळ्यांत चड उमेदीची घडणूक म्हळ्यार लिंग अनुपातांत म्हत्वाची सुदारणा जाल्या. तशेंच बायलांक केंद्रांत दवरून वेगवेगळे खाशेल्यो सरकारी येवजण्यो तयार केल्यात. नारी शक्ती वंदन अधिनियमाचो हेतू बायलांचें खरें सशक्तीकरण सुनिश्चित करप आसा. हवामानांतलो बदल एक वास्तव जाला. विकसनशील राष्ट्रांक आपलें आर्थीक प्रतिमान बदलप आनीकय आव्हानात्मक आसा. तरी लेगीत आमी पयलींच त्या दिशेन अपेक्षे परस चड प्रगती केल्या. संवसारीक उश्णतायेच्या वायट परिणामांतल्यान हो ग्रह वाटावपा खातीर मनीस जातीच्या झुजांत मुखार आशिल्ल्याचो भारताक अभिमान आसा. तशेंच तुमी सगळ्यांनी तुमच्या जिणे पद्दतींत ल्हान पूण प्रभावी बदल करून हवामान बदलाच्या आव्हानाक तोंड दिवपाच्या कामा खातीर योगदान दिवचें अशें हांव मागतां. न्याया विशीं उलयतना हांव हांगाय उल्लेख करतां की अंदू जुलय सावन भारतीय न्याय संहिता आपणावन आमी वसाहत काळाचो आनीक एक अवशेश काडून उडयला. नवी संहिता फक्त ख्यास्त दिवपाचेर लक्ष केंद्रीत करचे परस गुन्यांव बळींक न्याय मेळचो हे नदरेन आसा. हो बदल स्वातंत्र्य झुजाऱ्यांक श्रद्धांजली म्हूण हांव पळयतां. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आमच्या स्वातंत्र्याच्या शेकड्या कडेन व्हांवपी चालू काळ म्हळ्यार अमृत काल हाका आयच्या तरणाट्यांनी आकार दिवपाचो आसा. तांची उर्जा आनी उमेदच राष्ट्राक नव्या उंचायेर पावपाक आदार करतली. तरणाट्या मनांची लागवड करप आनी परंपरेंतल्यान आनी समकालीन गिन्यानाचो सगळ्यांत बरो उपेग करपी नवी मानसिकताय निर्माण करप हें आमचें प्राधान्य आसा. हे खातीर 2020 वर्सा सावन सुरू केल्ल्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणांत परिणाम दाखोवंक सुरवात जाल्या. तांच्या प्रतिभेचो फायदो घेवपा खातीर सरकारान तांकां कुशळटाय, रोजगार आनी हेर संदी मेळची म्हूण उपक्रम मांडल्यात. रोजगार आनी कुशळटाय हांचे खातीर 5 येवजण्यो प्रधानमंत्र्यांच्या पॅकेजींतल्यान 5 वर्सांत 4.1 कोटी तरणाट्यांक फायदो जातलो. सरकाराच्या नव्या उपक्रमांतल्यान 5 वर्सांत 1 कोटी तरणाटे मुखेल कंपनींनी इंटर्नशीप करतले. हें सगळें विकसीत भारत बांदपाचे दिकेन एक मुळावें योगदान थारतलें. भारतांत आमी विज्ञान आनी तंत्रगिन्यान हे गिन्यानाच्या सोदाचो एक भाग तशेंच मानवतावादी प्रगतीचें साधन म्हणून पळयतात. देखीक डिजिटल ऍप्लिकेशनां मळार आमची कामगिरी हेर देशांनी देख म्हणून वापरतात. हालींच्या वर्सांनी भारतान अंतरिक्ष संशोधनांत अपूर्व प्रगती केल्या. तुमच्या सगळ्या वांगडा फुडल्या वर्सा गगननयन मिशन सुरू करपाची हांवूय आतुरतायेन वाट पळयतां, जें भारताच्या पयल्या पंगडाक व्हरतलें. खेळांचो संवसार ह्या आनीक एका मळार फाटल्या दशकांत देशान व्हड प्रगती केल्या. खेळांच्या मुळाव्या साधन सुविधांचो विकास करपाक सरकारान योग्य रितीन प्राधान्य दिलां आनी ताचे परिणाम दिसतात. हालींच सोंपिल्ल्या पॅरीस ऑलिंपीक खेळांत भारतीय पंगडान आपले बेस बरे यत्न केले. खेळगड्याच्या समर्पणाची आनी कश्टाची हांव कदर करतां. तांणी तरणाट्यांक प्रेरणा दिल्या. क्रिकेटांत भारतान T20 विश्वचषक जिखलो. ताका लागून व्हड प्रमाणांत प्रेक्षकांक खोस जाली. बुद्धीबळांत आमच्या खेळगड्यांनी देशाक अभिमान दिसतलो अशी कामगिरी केल्या. ही बुद्धीबळांतल्या भारतीय युगाची सुरवात अशें म्हणटात. बॅडमिंटन, टेनिस आनी हेर खेळांत आमचे तरणाटे संवसारीक मळार आपली छाप घालतात.
तांच्या ह्या कामगिरीन फुडले पिळगेकय प्रेरणा दिल्या. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, राष्ट्र हो स्वातंत्र्य दीस मनोवपाक तयार आसाच आनी हांव परत एक फावट तुमकां खास करून आपलो जीव धोक्यांत घालून आमच्या स्वातंत्र्याची राखण करपी सशस्त्र दळांच्या धाडसी जवानांक परबीं दितां. देशभरांत नदर दवरपी पुलीस आनी सुरक्षा कर्मचाऱ्यांक हांव म्हजी परबीं दितां. तशेंच न्याय वेवस्थेच्या आनी नागरी सेवेच्या वांगड्यांक तशेंच परदेशांतल्या आमच्या मिशनाच्या अधिकाऱ्यांक हांव म्हजी परबीं दितां. आमच्या डायस्पोराकय म्हजो नमस्कार. तुमी आमच्या कुटुंबाचो भाग. तुमच्या कृतीचो आमी अभिमान बाळगितात. तुमी भारताचे संस्कृतायेचे आनी दायजाचे व्हड प्रतिनिधी आसात. परत एक फावट सगळ्यांक स्वातंत्र्य दिसाची परबीं. देव बरें करूं. जय हिंद, जय भारत.